Swamini Season 2 starts with exciting contest for all the beautiful ladies only. Stay tuned till end of the episode. Participate in our contest and win super duper prizes. आज आमच्या बरोबर अशीच एक स्वामिनी आसा जी आमकां हेल्प करतली आमचे डायट सांबाळपाक कितें खावचें न्ही, वॉट इज गूड फॉर आवर हेल्थ एंड वॉट इज नॉट गूड. सो आमच्या बरोबर आसा डायटिशियन रिचा शेतलावलीकर. हाय रिचा, वेलकम टू आवर सिरीज. रिचा, आता तो मदींच एक कॉन्सेप्ट आयला की वी आर बिकम लायक हेल्थ कॉन्शियस. आय वॉन्ट टू गो इन फॉर अ डायट, आय वॉन्ट टू गो इन फॉर फिटनेस. सो आमच्या व्ह्युअर्सां खातीर सांग, वॉट एक्झॅक्टली डायट इज. सो म्हाका अशें दिसता की डेटिंग आनी डायटींग न्ही कॉम्प्लिकेटेड आसपाक जायना. ओके, इट शूड बी समथींग वीच यू आर एबल टू गो विथ द फ्लो. एकदां तुमी कॉम्प्लिकेट केलें की तुमचें लायफ मागीर वर्सन जाता. सो इट इज लायक दॅट. सो आता म्हाका सांग, तुजे कडेन खूब कस्टमर्स येता आसतले, क्लायंट्स आय वूड से, पेशंट्स आय वूड से, हू कम हियर टू गेट अ गुड डायट. रायट. सो हाव यू एनालायज अ पर्सन एंड हाव यू एनालायज लायक म्हणजे हाका हे बरें किंवा हाका हे खावचें न्ही, हाव यू एनालायज पेशंट. सो हांव पेशंटाक पयलीं तेंची ओवरऑल लायफस्टायल विचारता. तेंची हायट, एज बी तें सगळें मागे, बट बेसिकली तेंचो रुटीन कसो आसा, ते पयलीं कितें खावन येयल्या, इफ ते आर गोवन ऑर इफ ते आर गोवन्स वर सेटल्ड अब्रॉड or if they are from some other place, महाराष्ट्र नाल्यार कर्नाटका, ते आसूं शकता. अँड मेजॉरिटी न्ही म्हाजे पेशंट्स ऑनलायन आसता. सो दे आर फ्रॉम UK, USA, मागीर UAE. सो दॅट इज ऑनलायन कन्सल्टेशन. सो तेंची लायफस्टायल पयलीं अंडरस्टँड करता आनी अकॉर्डिंगली तांकां कितें त्या एरियेन एवेलेबल आसा त्या प्रमाणे तांकां हांव सांगता कितें खावचें कितें ना तें. आतां नाव आय एम गोवन. इफ यू टेल मी टू हॅव समथींग लायक यू नो सामकें डिफरंटशें, आय वॉन्ट माय फीश करी रायस. If you tell me to have something like a sandwich for my lunch, it will be very difficult for me to follow. So diet should be such that you can follow it forever शे. म्हणजे 1-2 महिने करून बंद केलो जाल्यार ताका अर्थ ना. That is my approach. We have come across many dietitians who say rice सोड, go in for some, you know, अशें गो oats roti or something like, you know, now that granola is coming, ते कर. How is it, I mean, how you look at this? See, there are some people who are open to trying something new. ते थोड्यांक आवडटा अशें ओट्स चिला, बेसन चिला, but there are some people who want to stick to their fish curry rice. Of course you can have food which is, you know, तुमची मम्मा बी सगळें घरा कडेन केल्लें आसता न्ही. आतां तांकां कितें दुसरें करपाक लाय जाल्यार तांकां आनी एक टेंशन. सो वेन आय एम प्लॅनिंग अ डायट, आय ऑल्सो कीप इन मायंड what their family members also will be eating. So it should not be like double एका सेपरेट केलें मागीर, कित्याक की मनीस जो रांदता ताका पयलींच बर्डन आसता की कितें करचें. हय. सो इफ यू आर ओपन टू ट्रायंग समथींग एल्स, ऑफ कोर्स आय विल गिव यू दॅट ऑप्शन्स. बट आय युजली फीश करी रायस जो आसता न्ही बेसीक, तो लंच टायमार दवरताच मेजॉरिटी म्हाज्या क्लायंट्सांक. हय. What is the age group you get for consultation? माझ्या कडेन ल्हान भुरगीं सुद्दां आयिल्लीं आसा. म्हणजे मोस्टली मदर्स कॉल मी अप एंड दे से की आतां आपले भुरगे 6-7 म्हयन्याचे जाला, ताका आमी कितें स्टार्ट करूं शकता. ओके. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 to 7 months यू कॅन से, एंड देन एल्डरली. ओके. एंड व्हेरी सून आय बी एसोसिएटेड विथ वन ओल्ड एज होम. सो तांकां सुद्दां हांव आतां डायट अकॉर्डिंगली सांगपाक वचपाचें आसा. Diet plan is how it is different from other dietitians, I would say. सी, हांव जाता तितल्यांनी बेसीक दवरता डायट प्लॅन्स. आतां फॉर एक्झाम्पल म्हाजो बाबू ही इज ऑलमोस्ट 4 नाव. इन डिसेंबर ही वील बी 4. सो हांव ताका नॉर्मल जें आमी घरा कडेन रांदता न्ही तेंच दिता. तेज्या खातीर कितें अशें सेपरेटशें करपाक वचना. फॉर एक्झाम्पल उकडी पेज आनी एक नुस्त्याचो कुडको, नाल्यार चिकन आसल्यार चिकन, तेज्या खातीर म्हूण स्पेशल वचून हाडचें ना. नाल्यार कितें जाता, भुरग्यांक ती एक हॅबीट जाता की आपल्याक हेंच जाय नाल्यार आपूण जेवना. कळ्ळें. मागीर तशेंच कितें ओट्स स्मुदीज ते एक दिता. फ्रुट्स जे लोकली अवेलेबल आसा. आतां ड्युरींग समर ही वॉज हॅविंग मँगोज, आतां ह्या दिसांनी तो बनाना खाता. सो तशें. सो बोरींग आसपाक जाय फूड. कळ्ळें न्ही, भुरग्यांक खातीर स्पेशली, सो दॅट वेन दे जे कितें आतां आमी भायर गेलीं जाल्यार कितें तांकां एक युनिकशें खावपाक मेळटा. Many advices that come in की जंक फूड अवॉइड कर. What
you would describe as junk food? म्हणजे what is Junk food is basically which is from the restaurant or fast food कळे. अँड आय एम अ बीग टायम फूडी, सो हांव अशें म्हणना की तुमी फक्त घरांतले जेवा, कित्याक तुमी म्हजे इंस्टा बी पळयला जाल्यार आय गो टू न्यू प्लेसीस, आय लायक टू एक्सप्लोर. सो यू कॅन गो टू गुड रेस्टॉरंट्स, हॅव समथींग न्यू, बट डोंट मेक इट अ रेग्युलर हॅबीट. नाव इफ आय टेल यू अबाउट माय सेल्फ, आय ईट होम कुक्ड मील्स फ्रॉम मंडे टू संडे. मागीर एक दीस संडे रातचें कितें खायन कशें दिसलें न्ही, संडे लंच पर्यंत म्हाजें ओके आसता. कितें रातचें खायन कशें दिसलें जाल्यार आय डेफिनेटली गो आवट एंड आय ट्राय, बट आय ईट इन लिमिटेड क्वॉन्टिटी. अशें न्ही की खूब अशें फूल वीक खावंक ना, आतां सगळेंच खावया अशें न्ही. आय ईट इन लिमिटेड क्वॉन्टिटी एंड आय एम सॅटिस्फायड, कित्याक की नेक्स्ट डेच्यान मागीर परत म्हाका तोच रुटीन सेट करपाक जाय. Richa, how long you have been in this profession? So I did my BSc from Goa College of Home Science. MSc I did from Symbiosis International University. So my father is a very renowned lawyer. So freshers take सुद्धा त्याने म्हाका कॉल करून विचारिल्लें की you want to continue in this field, you want to become a dietitian, or do you want to go for this setup. म्हणजे त्याची ऑलरेडी प्रॅक्टीस सगळी चालू असली, ही हॅड ऑल दॅट सेटअप. सो ही आक्स मी, बट युजली हांव पप्पाक ना म्हणना, पण त्या टायमार ना म्हटलें अँड आय चोज दीस फील्ड बेसिकली. And later on, I did my internship in GMC, Manipal Hospital. I have worked in Manipal Hospital for almost 2 years. Then I met Dr. Newman. He is the best endocrinologist of Goa. So I got very good experience in his clinic. Later on, I set up my own clinic here in Margaon. So my clinic is almost 2 years old, and I collaborate with homeopathic doctors, magir counselors, psychiatrists. So it is basically like a holistic approach. How they land up to your clinic? It is like म्हणजे suddenly they realize कि I want to be healthy, or it is when they suffer from something and then they realize I have Mostly to it is when they suffer from lifestyle diseases like thyroid, diabetes, मागे PCOD, weight gain. ते एकदा तांकां start जाले की they feel the need of changing their lifestyle. That is when they come to me. म्हाका एक सांग Richa, you have a small child and you have family to look after. So how Yes. you manage your clinic, your family, and plus your social life? I think it is because of my in-laws. Ki when I go for work, they are always, looking after Rajveer. So I am very fortunate enough की ती बरी आसा, कित्याक की बेश्टेच बाबूक सोडून हांव येवं शकना न्ही. He should be eating well, he should be comfortable with them. So that is the first thing. Second, my husband is also very supportive. Okay. So हांव ना तेन्ना ते सारके बॅलन्स करता तेका. Okay. Last but not the least, I would say, I want you to give a message to all the Swaminis there watching out to you. The message which I want to give to all the ladies will be, you can achieve whatever you want to in your career, but don't neglect your culture, don't neglect whatever traditions you have. And yes, if you do that, you will be, successful in all the areas of your life. And take care of yourself first, because if you're healthy, you can take care of every member of your family. So ही actually आमची Swamini dietitian Richa. She has given very good tips for our viewers. She has actually told us what diet is. So Swamini series अशाच follow करात, prudent पळत रावात. Thank you. And now it's time for contest. The question for this episode is, what is the name of Richa's clinic? WhatsApp your answer on 7709873986 by 5 p.m. on 2nd October 2025. Send in your name and place. And now it's time to declare the winner of the last episode. The question of last episode was how many years Hetal has been holding such Garba workshops, and the answer is 10 years. And the winner is Shraddha Hede from Shiroda Ponda. She has won a discount voucher from Derma 24 Clinic and Salon Mapsa.